Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. उमेदवारी घालपाचो निमाणो दीस तेकलो तसो उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेऱ्यांनी गर्दी. ब्रेस्ताराखय मुहूर्त बरो. मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांच्या कचेरेकडच्यान मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण काय मुखेल उमेदवारांचे डमी उमेदवार धरून अर्जाचो आंकडो सांज मेरेन 250 वयर. ब्रेस्तारच्या मुहूर्तार आजी माजी आमदार मंत्री खडेगाड नवखे आणि विद्रोही अपक्ष उमेदवारांनी अर्ज घाले. एक एकल्याचे जैताचे दावे. I have been representing them for 2.5 years, and I have been in Panjim for 5 terms, so more than 20 years. So I have got a support as far as the people is concerned. I'm not really thinking about a margin. We are just working hard, we're working together to see that there's a victory, and of course when you expect a victory, you expect a victory with a good margin. आज लोकांनी विचार केला, म्हाका माझे मत प्रमाणे जर गोंयच्या सगळ्या लोकांनी मत हे केला, विचार केला की ह्या इलेक्शनाक सगळ्यांनी ह्या कमळाचे चिन्ह मारपाचें. फर्स्ट इलेक्शन आणि आमचे नॅशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टीच्या तर्फे हांव उमेदवार म्हणून पर्या मतदारसंघात मेळिल्ली आसा. जायते लोक इलेक्शनाक रावपाक इच्छूक हा, काय हरकत ना. रिजल्ट 10 मार्चाक लोकांक कळटलें कितें. पक्षाचे सिनियर लिडर बी हांगासर कितें येवपाचें मिटींग आमकां कोणाची गरज नसत तरी हांव आतां पुरो. बिल्कुल 22+ तो पक्का आएगा, उसके आगे हम जाएंगे. साथी से बड़ी मेजोरिटी से हमारी जीत होगी. उतना ही नहीं, बिजनौर तालुके की तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले हैं कि बीजेपी 2/3 मेजोरिटी मेळपाचो आमी 100% प्रयत्न करतले. म्हापसा वॉज ऑलवेज कन्सिडर्ड विक्ट्री इवन बिफोर इलेक्शन. सो जो सपोर्ट आमकां गावला, जो सपोर्ट आमचे कडेन आसा, ते जाण आमचे वांगडा आसा. आनी आय एम कॉन्फिडंट की फाटले खेपे पेक्षा सुद्दां आमी चड मतां घेतली म्हणून. बाबू आजगांवकर गोंय राज्याचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हांच्यांनी दिगंबर कामते विरुद्ध फॉर्म भरलेले आसा आनी खऱ्या अर्थान गोंयचे जे जायंट किलर ठरलेले. मडगांवची वाट लायली. मडगांव आज आमी भोंवतात तेन्ना लोक सांगतात की बाबू हे फाटी चेंज जाय. बरे तरेन तुमची सगळ्यांचे आयकतलो, केन्ना उलो मारले जाल्यार बरोबर फुड्यान हजर जातले. अशा सेवे खातीर संद दिवची, इतलेंच म्हाका. डेव्हलपमेंटा खातीर सगळे आमी भारतीय जनता पार्टी जाणवली वता. सरकार घडोवपाक गोंयांत सरकार घडोवपाच्या तयारीन आहा. सगळे कार्यकर्ते सबंद गोंयांत जल्लोशान आहा. काल मुख्यमंत्री सुद्धा म्हणताना असे म्हणाले की नॉमिनेशन फाईल तरी भरू नये असे त्यांनी उल्लेख केला. कोण मूर्खाच्या नंदनवनात जमतात, आपली तकली चलयतात, अंदाज बांधतात, ताणे जेणे तेणे बांधचो. हांव भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार न्हय, हांव खंयच्याच राजकीय पक्षाचो उमेदवार न्हय. हांव आज उमेदवार जाता हो मांद्रे मतदारसंघातल्या जनतेचो उमेदवार. I have filed my nomination for Panjim seat and I am confident that people of Panjim will give me their support through vote on 14 February. आज हांवें नॉमिनेशन एज एन इंडिपेंडंट फायल केलां एंड आय विल प्रूव दॅट आय विल बी मच बेटर दॅन द रेस्ट. फाल्यां म्हाज्यान इकूय येता, म्हाजे बिझनस हांवें सुशेगाद रावं येता, म्हाजे भुरगे भायर आहा. म्हाका कित्याक फायल केला हांवें, कित्याक हांवें खूब लोकांचें दूख पळयलां आनी चोरयोय पळयल्या हेंचे. सो हे चोरी हांव बंद करून मागीर वयतलो. उमेदवारी म्हाका दिलना ती आयज हांव हॅप्पी. हांव खरो हॅप्पी, कित्याक म्हाजे वाटेन म्हाजी जनता आसा आनी सरकार फुडें भाजपाचें येयना. आयज मुख्यमंत्री वेता थंय, तो प्रचाराक येता आनी वेता तेका मंत्री करता. आतां त्या कॅबिनेटाक, फाटल्या कॅबिनेटाक कितले मंत्री आसले भाजपाचे, कितले भाजपाचे मंत्री सोडले आनी हे नवे कितले करतलो. एक विशय असो आसा, 15-16 बीन स्पेशल अप्रुवल मोदीजी कडल्यान घेवन 15-16 बी करतलो असो दिसता म्हाका तो. आनी तेणी सांगचे सावड्डे मतदारसंघात येवन हे आमदार आपण मंत्री करतो म्हणून कापसतात आनी करून दाखयचो. जाल्यार हांव सांगता, म्हाका इंडिपेंडंट निवडून दिया, परतून PWDचे खातें सावड्डे मतदारसंघात हाडून दिता. म्हाका प्रतिस्पर्धी म्हाका सोदचो पडटलो बॅटरी घेवन. अरे आमकां सोडचो पडटलो बॅटरी, आमी आजून पळोवना कोण तो. पूण आमची विक्ट्री जी आसा डेफिनेटली आसा. पार्टी विथ अ डिफरन्स जे आसा हें म्हाका दिश्टी पडना. डिफरंट पार्टी अशी म्हाका दिश्टी पडटा ही.
की ह्या कार्यकर्त्यांच्या अस्तित्वाची जाण हे कार्यकर्ते ह्या काणकोणा आसात आणि अजूनही ते कॅन्डिडेट निवडून हाडपाची ताकद त्या लोकांच्या हांगा आसा ही तांच्या अस्तित्वाची जाण दाखोवपा लागून हांव परत एक फावटी अपक्ष उमेदवार म्हणून ह्या मतदारसंघा भितर उबो रावता. लोकांचे फाट जे प्रेम मेळटा ताजे वयल्यान म्हाका खात्री आसा की ह्या फावटी लोक रावल्या की म्हाका निवडून हाडपाचें दिसता पळयतना. आनी सगळे पंच सगळे मुजे बरो आहा आनी आजून मुजे बरो लोक आहा मुगेली विक्ट्रीक 100% हांव शुअर आहा. आनी काँग्रेस सोडल्या सगळे जाण सोडून गेले. आउट ऑफ 17 लास्टा एकलो उरलो कित्याक उरले ते सगळ्यांक खबर आहा तेंगे लिडरशीप सारकी ना म्हणून. लोकां भितर एक आशा निर्माण जाल्या. लोक रावताले की बरें नेतृत्व पणजीन मेळचें. उदय मडकयकाराचो आनी प्रश्न येना. उदय मडकयकारान आमी दोगूय एकमेकांची बसून आमी चर्चा केली आनी तो इशू सोंपलो. Most of them have already decided that this government has to go. This government has to change. And the vote for change is Indian National Congress. आतीक दिवपाची गरज. शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणून नॉमिनेशन फायल केल्लें आहा. ह्याच्या ह्या ओवरऑल ह्या एटमॉस्फियरासून कळटा की मांद्रे मतदारसंघात ही अलायन्स कॅन्डिडेटाची सीट हीच येतली. हांव म्हाका टफ ना. हांव कॅन्डिडेट जावन हांव वोटर्सांक सांगलें तुमकां. तेणी म्हाका बसयला कोण बीजेपीन दोनी कडेन बरो कॅन्डिडेट दिवं ना. आमची ड्युटी आसा की बरो कॅन्डिडेट निवडून हाडचें म्हणून. शेवटी बीजेपी बाबू जेनिफर पार्टी जाल्ली आसा म्हणून आमकां ती पार्टी ते लोकांकूच नाका जाल्या. सर इनडायरेक्टली काँग्रेस पलाक सपोर्ट करता कशें दिसता? शेवट लोकांचेर आसा की कोणाक सपोर्ट करचे. लोक पळयता खंयचो कॅन्डिडेट बरो आसा, खंयचो कॅन्डिडेट आमच्या खातीर कितें तरी डिलिव्हर करतलो. जो कॅन्डिडेट जो आसा आमदार जो पंचायतो आसा तो फेल गेल्लो आसा. पूण हांगा सायलंट वोटींग जातलें. जमनीचो प्रश्न आसा. लोकांक दिसता की इतल्या वर्सां आसा आमदारान जमनीचो प्रश्न सुटावो करूना. एक नवे कार्यकर्ते म्हणजे एक नवे कॅन्डिडेटाक जर आमी चान्स दिसत जाल्यार आमचो जमनीचो प्रश्न सुटावो जातलो. ह्या परते ह्या निवडणुकीक खंयच्याच परिस्थितीत आसा तें सरकार परते हाडपाचें ना आनी काँग्रेसचें सरकार परत गोंयांत हाडप. 35 वर्सां तीं तोंडां येतात. लेट अस चेंज. लेट अस ब्रिंग somebody who will be inclusive. म्हाका दिसता एक काँग्रेसाचें जें वारें आहा हें आख्खें गोंयभर जालां. स्लोली स्टेडिली शुअरली काँग्रेस पार्टी वील फॉर्म द नेक्स्ट गव्हर्मेंट. कुडचडेच्या लोकांनी ह्या फावट गेल्लीं 10 वर्सां ज्या भाजप सरकारान खुबशे इश्यूज आसात. तुमी पळयात की जॉब स्कॅम, आज महिलांक सुरक्षा ना, तशेंच एम्प्लॉयमेंटाचे इश्यू. हे जे गेल्लीं 10 वर्सां जे लोकांक अक्षरशः भाजप सरकारान जे त्रास केल्यात ते म्हाका दिसता कुडचडेची कुडचडे खंयच्याय डबल इंजिनाच्यो काणयो सांगली जाल्यार गोंयची सुसंस्कृत जनता आमकां धडो शिकयतलीच. आनी टीम गोवा म्हणटा ताचो सरकार जातलो. एक गोंयकारवादी सरकार जातलो. आज हांवें म्हजो पणजे मतदारसंघा खातीर आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून अर्ज भरिल्लो आसा. सांगपाक म्हळ्यार पणजेन कितलेशेच इश्यूज आसा आनी हे इश्यूज सॉल्व जायना. पणजेकारांनी इलेक्शना खूब पयलीं आमदार खूब पयले पूण जे जे बेसीक इश्यूज आसा ते सॉल्वूच जायना. जनता जी आसा, आमचे कार्यकर्ते जे आसात ते सगळे आतां संघटीत जाल्ले आसात आनी शिरोड्यान पयलो आम आदमी पार्टीचो पयलो कॅन्डिडेट म्हणून हांव निवडून येता. त्या मुखावयले पॉलिटिकल जिवाट आय विल वर्क टुवर्ड्स युअर. आय विल एन्श्योर युअर माय फूल ट्रस्ट. लोकांक बदल जाय. लोकांनी करप्ट बीजेपी गव्हर्मेंटूय पळयला, ताजे पयलींचोय सगळो काँग्रेसीचोय गोंधळ पळयला. सो हे दोनूय वोटर जे आसात पारंपारीक बीजेपी आनी काँग्रेस ह्या दोनूय वोटरांक आज ह्यो दोनूय पार्ट्यो नाका जाल्यात आनी ते एक बरे उमेदवाराचे प्रत्यक्षान आशिल्ले. I am very sure that the common man knows what is good for itself. In fact, that is the response I'm getting in every house. ह्या बिल्डिंगेचीच जर उदरगत करपाक शकना जाल्यार त्या फोंडेची उदरगत कितें करतले हो आमी विचार करपाक जाय. आनी ह्या खातीर फोंडेकारांनी ह्या फावटी निर्धार केला की ते बदल घडयतले आनी हो बदल जातलोच आनी तो बऱ्या खातीर जातलो. आयज सेम तोच लोक सगळो उमेदीन कित्याक 2007 जेन्ना चेचीर जिखलोलो तेन्ना लोकांनी एक मानून गेला. कित्याक आमकां असलो एक घरांतलो एक
MLA जावप जायते लोकांक डिफिकल्ट आसता आनी जेन्ना डिफिकल्ट आसता तेन्ना आमगेलो बाब चेचील आलेमाम हे आमगेले नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीक लोकांक खबर आहा की डिफिकल्टी जाली तेन्ना तो आमकां सदां पावपाक श्रीनाथ आयज BJPन काँग्रेसी मदीं एजंट सोडलेले आहा जे सगळे गोंयभर फिरपाचो प्रयत्न करता. काल सकाळी जो पार्टीन येवन लिडर म्हणटा हो गोंयभर फिरता हो खरो म्हणचे जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो अमित शहाचो हो एजंट आहा, हो बार्देजांतलो लिडर. सो हेंचेर लोकांनी विश्वास धरचो न्हू. आयज लोकांक लिडर कसो जाय ठामपणे उलोवपी स्पश्ट उलोवपी. आयज मेरेन म्हाका एक फाटले 1.5 वर्साचे गजालीन सांगात हे जे सो कॉल्ड लिडर म्हणटात पळय भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा विरुद्ध कोणी आवाज उठयला तर एकूच ह्या सामान्य बहुजन समाजातल्या मनशान किरण कांदोळकरान बोट दाखयल्लें आहा तांकां. हांव परत दाबोली येयला. हांव सगळे कडेन हात जोडून मागता जेन्ना हांव दाबोली हे फावटी कॉन्टेस्ट करता आमच्या सगळे वोटरां कडेन भाव भयणां कडेन हांव मागता तुमी हे फावटी म्हाका वोट दिया. पूण आयज म्हाका जाय तो म्हजो दाबोलीचो भाव भयणां म्हाज्या बराबर आसा. डेफिनेटली मांद्रे मतदारसंघाच्या सगळ्या जनतेन ऑलरेडी आपले डिसिजन घेतलेले आहात. प्रतिसाद भरपूर मेळटा आणि लोक आपयतात वोट करतात आणि हे दोनूय सीट मोगोचे दोनूय शिव पेडणे तालुक्यांतले विधानसभेत नक्की वयतले ही करपाचें. हांवें कुडचडे मतदारसंघांतल्यान आज जे मोगो पक्षाचें फॉर्म भरले कडेन आसा आनी म्हाका विश्वास आसा म्हाजो देवाचेर विश्वास आसा आनी कुडचडे मतदारसंघाच्या लोकांचो विश्वास आसा. शुक्रारा अर्ज भरूंक निमाणो दीस. अर्जाची छाननी शेनवारा जातली. अर्ज फाटीं घेवंक सोमारा 31 जानेर मेरेन मुजत. गोंयच्या विधानसभा रिंगणाचें चित्र सोमारा सांज मेरेन स्पश्ट जातलें. मतदान 14 फेब्रुवाराक आनी मतमेजणी आनी निकाल 10 मार्चाक लागतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.